मंगलम. दोन संप्रदायापैकी वैष्णव संप्रदायाचे केंद्रमठ जावन आशिल्ले आणि तातल्या तातूंनी गौड सारस्वत ब्राह्मण आमी समाज यांचे केंद्रमठ जावन आशिल्ले पर्तगाळी हांगा या मठाच्या हाका संप्रदायाच्या हाचे प्रमाणे 550 वर्सां हांगा पूर्ण जाल्ले निमित्तानं विविध धार्मिक याज्ञिक आणि इतर सर्व काही कार्यक्रम हांगा दवरिल्ले आसा. आमकां एक प्रकारे आनंदय जाता आणि एक प्रकारे आश्चर्यय जाता. 2017 सालान ब्रह्मीभूत वृंदावन असतं म्हणचे तुम्ही, आम्ही ब्रह्मीभूत म्हणचे, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान हांगेल गुरुन हांकां माघ म्हयन्यांतच संन्यास दिक्षा परंपरा मुखार चलोवच्या जाय. खाली चलोवच्या जाय इतलेंच न्हय तर आमगेली संस्कृती धर्म परंपरा आमगेली सारस्वत समाजान परंपरे प्रमाणे जे कितें चलत आयिल्लें आसा ताजें पालन करीत त्याच बरोबर आपले कुलदेव कुलगुरू आणि एक मनुष्य जीवनांत जर ताका जर ज्ञान जर प्राप्त जर जावंक ना जालें जाल्यार तो मनुष्य खंयचेय वर्णाचे आसुनी जावं खंयचेय जातीचे आसुनी ताका जर ज्ञान जर ते जर प्राप्त जर जावंक ना जाल्यार तो पशुवतच आसता म्हणून सांगचे विचार. आणि तातल्या तातूंनी आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून आमी म्हणयतात म्हणटना आमकां ज्ञान हे अत्यंत आवश्यक जावन आसा. कारण शास्त्रांत सांगिल्लें आसा ज्ञानादेव तू कैवल्यम म्हणून सांगिल्लें आसा. आमकां जर भगवत प्राप्ती त्याच बरोबर आमी म्हणल्यार शरीर आणि जीव आणि त्याच बरोबर परमात्मा हो एकच आसा. शरीराचे नाश जाता परंतु जीवात्मा आणि परमात्मा हो एकच आसा, हातून काहीच भेद ना. ते जर आमी जर जाणून घेवंक जाय जाल्यार आमकां तें ज्ञान आमकां प्राप्त करून घेवचें अत्यंत आवश्यक जावन आसा. हे ज्ञान म्हणल्यार खंयचें लौकीक ज्ञान कोणीय प्राप्त करून घेवं शकता, परंतु आध्यात्मीक ज्ञान त्याच बरोबर धर्म मार्गदर्शन जे ज्यांच्या कडून आमकां जावंक जाय ते घेतले जाल्यार त्या प्रमाणे ते चलोवंक जाय. ह्या दृश्टीन जर ज्ञान जर प्राप्त करून घेवचे दृश्टीन जर योग्य गुरूंक जर आमकां जर मेळूंक ना जाल्यार आमी खंयचे खंय पावतात म्हणून सांगचे विचार. तशें म्हणटना एक योग्य ते तांणी विचार करून योग्य शिष्य ही परंपरा मुखारसून चलोवन व्हरतलेच ही पूर्ण खात्री आणि आपले तांचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल हांचे कडेन प्रसाद घेवन एक योग्य मुहूर्ताचेर संन्यास दिक्षा दिवन 2017 सालान तांकां विद्याधीश नामकरण करून ताजे नंतर तांकां आपणा जवळच दवरून गुरू शिष्य परंपरे प्रमाणे योग्य ते तांकां ज्ञान एक मार्गदर्शन शिक्षण आणि आमगेल समाज हो आमचो सारस्वत समाज ह्या सारस्वत समाजा कडेन आमी कशे दृश्टीन तांकां आमी सुसंबंद करून घेवंक जाय. तांकां ते खंयच्या आड मार्गान वता जाल्यार तांकां आमी कशे सरळ रितीन तांकां आमी बरे रितीन आमी धर्म मार्ग प्रमाणे त्याच बरोबर देव धर्म हेजे पूर्णतः ज्ञान दीत बौद्धीक हे तांकां ज्ञान दीत त्या प्रमाणे धर्मपालन त्याचबरोबर साधना जे जे कितें सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे सर्व काही योग्य रितीन कशें हे करूंक जाय त्या प्रमाणे मठ परंपरा कशे रितीन चलोवंक जाय हेजें पूर्णतः ज्ञान तांकां प्राप्त करून दिलें. 2021 सालान आषाढ शुद्ध दशमीक
विद्याधिराज वृंदावन जाले आमकां त्या दिसा दनपार दिसाकच आमकां आतां देवकी कृष्ण देवस्थानाचो हो योगेश तांबा ॲडव्होकेट योगेश तांबा ताणें आमकां बातमी दिली अशें अशें तेन्नाच आमी नुकती भवानी शंकराची पुजा करून आयिल्ले मात्र आमकां अत्यंत इतल्या म्हणल्यार कितें आमकां विचारच सुचना जाल्यार आमी कितें म्हणून आमी देवा कडेन भवानी शंकरा कडेन श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवा कडेन सुद्दां प्रार्थना करून एक अचानक अशें हें जालें म्हणटना आमकां अत्यंत खेद जालें म्हणटना आमी देवा कडेन प्रार्थना केली की तांणी शिष्य घेतिल्लेच आसा मुखार ती परंपरा निश्चितच चलोवन व्हरतलेच हातून कांयच म्हणजे संशयच ना आनी जरा सुद्दां काडी मात्र सुद्दां कसलेच येना म्हणटना एक अवघे काही वर्षान 2021 सालांत पिठाचेर धर्मान शास्त्रान सांगिल्ले प्रमाणे वेदांत सांगिल्ले प्रमाणे योग्य मुहूर्ताचेर पिठाचेर आसनस जावन आज 2025 सालांत जे आपणाक आपल्या गुरून मार्गदर्शन केल्लें आसा परंपरा कशी चलोवची जाय सर्व काही म्हणजे आमी पळयत आशिल्ले विद्याधिराज स्वाम्याले की प्रत्येक विशय एक बारीक सारीक हातून तांणी लक्ष घालून खंयचेय चुकामूक जावंक जायना प्रत्येक विशय खंयचेय आसूं न्ही ते तुमकां सगळे खबर आसाच आमी सांगपाचें आनी कांय आवश्यकता ना आजूबाजूक आशिल्ले कामत रामचंद्र कामत श्रीनिवास नेमपे बाकीचे इतर दिगंबर कामत सर्व काही जण आसाच शिवानंद साळगांवकर सर्व जण आसाच म्हणून तांकां खबर आसा आपले गुरू कशे आपणाक म्हणजे योग्य मार्गदर्शन करून कशे रितीन बरें हें करता आशिल्ले खंय जरी चुकले जाल्यार तांकां लक्षान वता आशिल्लें ते बरोबर त्या वेळेक सांगून ना हें अशें न्ही हें अशें चलूंक जाय म्हणून ते बरोबर सांगून त्या बरोबर ट्रॅकाचेर ते तांकां व्हरून मुखार बरें हें जावचें म्हणून ते सांगता आशिल्ले म्हणटना हेच आपणा शिष्यांकही तांणी त्या प्रमाणे सांगिल्लें म्हणटना पिठासनस जातकर ह्या 2021 पासून आता 2025 पर्यंत म्हणटना इतले ह्या 550 वर्षाचे हे कार्यक्रमाच्या हातून मठाची वास्तू नंतर सर्व काही एक सुशोभीकरण म्हणा त्याचबरोबर बारीक सारीक विचार करून घेऊन आणि कितली की वर्ष मुखार खंयचेय दृश्टीन अडचण येनासतना कोणी भक्तवर्ग येवं न्ही कोणी विद्यार्थी येवं न्ही कोणी येवं न्ही कोणाक खंयचेय तरेची कमतरता भासूंक जायना ह्या दृश्टीन विचार करून घेवन रामदेव वीर विठ्ठल म्हणटना तिची उपासना करीत म्हणटना रामदेव म्हणटना गोकर्णा पासून हांगा आयिल्ले म्हणटना रामदेवाची मूर्ती म्हणटना रामाचें स्मरण एक मनान धारण करून घेवन तांणी 77 फूट हांगा रामाची मूर्ती तांणी हांगा सर्व रामाचें दर्शन जावंक जाय म्हणटना 77 फूट म्हणटना आमी पण 77 स्वामीजी असं म्हणटना ते 7 सगळेच आणि आमी पण 7 म्हणटना ते सगळे हम 7 सगळे हे जाले आणि तातूंतय आज मृगशिरा नक्षत्र म्हणटा 5वें नक्षत्र म्हणटना 5 तारीख आमी हांगा येवन पावले म्हणटना तांगेले जरा संभ्रम आशिल्ले आमी पावतले की ना जरा आरोग्याचे आमकां जरा थोडे हे आशिल्ल्या कारणान आणि कालच्या दिसाक आमी अंकोला आमगेले शाखा मठ थंय दत्त देवस्थान आशिल्ल्या कारणान थंय दत्त जयंती कार्यक्रम आशिल्ले म्हणटना थोडे व्यस्त आशिल्ले जाल्यार मुद्दामून आमी येता तुमी काही ताजे बद्दल हे करनाका फक्त एक दिवस म्हापशी मुखार जातले म्हणटना आमी आयच्या दिसाक येवन पावले अत्यंत एक आत्मीयतेन तांणी आमकां स्वागत करून घेवन संपूर्ण मठ परिसर आमकां दाखयले विचार सांगले बरें एक अत्यंत आमकां खूब आनंद जालो म्हणटना एक आमगेली परंपरा तशी पळोवचें गेलें जाल्यार गौडपादाचार्य आमगेली ही परंपरा आमगेले गोमंतकांतून गौड सारस्वत ब्राह्मण आमी सर्व जाण म्हणटना आमकां सर्वांक कुलदेव हे आसाच तातल्या तातूंनी सर्व काही तशें पळोवचें गेलें जाल्यार स्मार्त संप्रदायच हे आसा म्हणटना काही कारणा निमित्तान पोर्तुगीजांच्या आक्रमणाच्या वेळेक म्हणा जावं आनी काही कारणा निमित्तान एक धर्मम तेजे न तेजे जिवितस्य अपि हेतू म्हणून सांगिल्ल्या ह्या वाक्याचेर म्हणटना आपणाचेर कितलेय जरी संकट आयले कितले हे जरी असले आयले जाल्यार धर्म हे सोडूंक जायना एक संस्कृती आमगेले जे कितें आसा तें सोडूंक जायना हे एक लक्षांत घेवन आमगेले स्वाम्यान मुखार संचार हे केले म्हणटना एक उडपी अष्टमठा पैकी फलीमार मठाच्या हातून काही कारणा निमित्तान जरा तांचे तर म्हणजे हांवें हे तुमकां इतिहास पुस्तकान आमगेले वाचिल्ले तुमकां आमी विचार सांगत आसा म्हणटना स्वाम्यान फलीमार मठा स्वाम्यान ते सुद्दां गौड सारस्वत ब्राह्मणाचेच बटूकच
एक संन्यास दीक्षा देऊन नारायण तीर्थ स्वामी नामकरण करून घेऊन ही गौड सारस्वत समाजाच्याच परंपरेच्या हातून ब्राह्मणाच्या हातूनच ही मुखारसंती चलत आली असं म्हणताना एक कुलदेवस्थानाचे हे आमची जी सर्व आमची कुलदेवस्थानासह ही शैव संप्रदायाची जरी असली जाल्यारय वैष्णव संप्रदायाच्या हातून आयले जाल्यारय जे कितें पद्धती परंपरा जी देवस्थानांची अजूनही जी चलत आसा जी आमच्या संप्रदायाच्या हातूनुसार चलत आयली आसा तातूंत सुद्धा वैष्णव संप्रदायाच्या स्वाम्यान सुद्धा सांगले की हातून खंयच्याय रितीनं कमतरता जावंक जायना, खंयच्या हातूनय चड उणेपणां जावंक जायना. जी कितें परंपरागत चलत आयिल्ली आसा ती वेवस्थीत रितीन चलूंक जाय. आणि आज सर्व आमचे सारस्वत समाज आपले आपले कुलदेवाचे जी कितें पद्धती परंपरा देवस्थानांत जी चलत आसा ती आज तागाय ती तशीच चलत आयिल्ली आसा. मागीर ती शिवरात्री आसुनी, श्रावण म्हयनो आसुनी, जावं आनी खंयचे आसुनी, प्रत्येक देवस्थानांत तशें पळोवचें गेलें जाल्यार नवरात्री आसुनी सर्व काही व्यवस्थित रितीन ते चलत आसा. म्हणजे स्वाम्यान सुद्धा संप्रदाय जरी वेगळो जरी असलो जाल्यारय म्हणल्यार वैष्णव संप्रदाय जरी असलो जाल्यारय जे कितें परंपरागत स्मार संप्रदाया पैकी चलत आयिल्लें आसा ताचे योग्य रितीन ताणें ते बरे रितीन मार्गदर्शन सर्व भक्तवर्गांक कुळाव्यांक सगळ्यांक ते करत आसा म्हणून सांगचे विचार. एकंदर सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार मनुष्याच्या जिवनांत सुखप्राप्ती दुःख निवृत्ती ही साहजिकच जावन आसा. केवळ मनुष्याकच कित्याक न्ही तर प्रत्येक प्राणी मात्राक सुद्धा ते साहजिकच जावन आसा. परंतु मनुष्य जन्म मेळचे महदुर्लभ. तातल्या तातूनय जंतूनां नरजन्म दुर्लभमिद पुंसम ततो विप्रता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हणटाना ब्राह्मण हातून जन्म प्राप्त जावचे हे अत्यंत महत् दुर्लभ. तातूनही विप्रत्व म्हणले जाल्यार वेद जाणून घेवचे, ताचे अभ्यास करचे, ताका अनुसरण वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम म्हणून हे सांगिल्लें आसा. म्हणटाना ताका अनुष्ठान त्या प्रमाणे त्या वेदांत जशें सांगिल्लें त्या प्रमाणे चलोवन व्हरचें म्हणलें जाल्यारय आजकालचे ह्या भौतीक हाज्या हातून पळोवचें गेलें जाल्यार प्रत्येक विशय आमी यांत्रीक हाजेर अवलंबून आमी आसा. प्रत्येक विशय तशें पळोवचें गेलें जाल्यार परंतु जे कितें आमचे परंपरागत चलत आयिल्लें आसा, जे कितें पोथी पुराणादी हातून आमी जे परंपरागत चलत आयिल्लें आसा ताका अनुसरून आमी त्या प्रमाणे जर आमी जर ते जर आत्मसात करून त्या प्रमाणे जर चल्ले जाल्यार निश्चितच ताजे शिवाय वेगळे समाधानच ना म्हणून सांगचे विचार. अशें आसतना आमी ज्ञान प्राप्त करून घेवचे हे अत्यंत योग्य जावन आसा. कारण आमकां जर जनार्दन म्हणल्यार महाविष्णू कडल्यान जर आमकां जर मोक्ष जर प्राप्त जर करून घेवंक जाय हे जर असले जाल्यार पयलीं आमी महादेवा कडल्यान ज्ञान प्राप्त करून घेवचें पडटा. कारण ज्ञान आमी जर प्राप्त जर करून घेवंक ना जाल्यार नारायण मोक्ष कशें दितलो. म्हणटना हे सर्व काही जरी असले जाल्यारय आमी उलोवचे विशय जरी असले जाल्यारय आमी आत्ताच्या हातून स्थूल बुद्धीच्या का स्थूल हंक ते लक्षान वच्चे थोडे काही वेळ लागता. कोण तितले सूक्ष्म बुद्धीचो कोण विचारवंत आसा ताका लक्षान वता. ताज्या खातीरच ह्या कलियुगांत तशें पळोवचें गेलें जाल्यार हे सर्व काही आत्मसात करून घेवचे दृश्टीन सर्वांक ते शक्य जायना. ताज्या खातीरच कलियुगांत सहज सुलभ साधन म्हणटना कितें म्हणलें जाल्यार नामस्मरण म्हणून सांगिल्लें आसा. हे नामस्मरण आमी अत्यंत भक्तिभावनेन जर केलें जाल्यार तातूंत वेद अध्ययन केल्याचें सुद्धा फळ मेळटा. ह्या कलियुगान म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका खंयच्याय प्रकारचें बंधन ना, खंयच्याय प्रकारचें ना. तातल्या तातूंनी गुरू मुखांतर जर आमकां जर नामस्मरण जर मेळ्ळें आनी ते जर आमी जर आत्मीयतेन पूर्णतः श्रद्धा निष्ठा भक्तीपूर्वक जाता तितले वेळ आमी जर नामस्मरण जर केलें. आमी प्रपंच हो करूंकूच जाय. प्रत्येक प्राणी मात्रांक प्रपंच आसतात. परंतु प्रपंचा बरोबर जर आमी जर परमार्थाच्या दृश्टीन जर आमी जर त्या प्रमाणे जर चल्ले जाल्यार निश्चितच ताचे शिवाय वेगळे आनी कसलेच कांय ना म्हणून सांगचे विचार. एकंदर नामस्मरण म्हणटाना हांगा गुरू मुखांतर श्रीराम जय राम म्हणून म्हणटाना 550 कोटी तुमी आपल्या गुरून आपणाक आशिर्वाद अनुग्रह केल्लो आसा. कारण खंयचेय मंत्र जप जर घेवंक जाय जाल्यार गुरू मुखांतरच ते घेवंक जाय, नाजाल्यार ते फलद्रूप जायना म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. ताज्या खातीर आपल्या गुरू कडल्यान जशे मंत्र जप घेवन 550 कोटी ह्या मंत्राचे जप तुम्ही सर्व भक्तवर्गान प्रत्येक गावागावान शहरान सर्वीकडे स्वाम्यान जशे जशे मार्गदर्शन करून त्याप्रमाणे
तुमकां जशें सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे तुमी 550 पेक्षाही जास्त तुम्ही 593 कोटी 593 593 कोटी तुम्ही म्हणल्यार त्याच्यापेक्षा म्हणजे 43 कोटी जास्ती तुम्ही केल्ले असं म्हणटाना एक इतले ह्या कलियुगान ते सुद्धा नामस्मरण करचे म्हणून कलियुगान सांगिल्लें आसा सर्व ठीक आसा, परंतु आजकाल नामस्मरण म्हणल्यार सायडाक मोबायल दवरचे आणि तातूंत नामस्मरण चालू करचे ते आयकता बशे श्रवण भक्ती जाता, परंतु श्रवण भक्ती जरी जाता जाल्यारय आमी जेन्ना स्वताच्या तोंडान आमी जेन्ना सांगता स्वताच्या हातून मनान आमी जेन्ना करता ताजे ते श्रवण भक्तीपेक्षा ते स्वताच्या हातून केल्ल्याचे कितले तरी पट ताजे ताका फळ ताजे इच्छा आसूं अथवा न आसूं ताका ताजे योग्य ते ताका आनंद हो सच्चित आनंद ताका प्राप्त जाता म्हणून सांगचे विचार एकंदर आमी जास्ती वेळ उलयना, तुमी सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा, हांगा आमकां आत्मीयतेन आपयले आमकां अतिशय आनंद जाल्लो आसा, तेन्ना आमी देवगुरुचरणी इतलीच प्रार्थना करता की हो जो तुमकां 550 कोटी रामनाम जप तुम्ही 593 कोटी केल्ले आसा, आतां इतल्याचेर तुमी ते रावय नासतना तुमी हे रामनाम जप कंटिन्यू करूंक जाय, हें आमी पण तुमकां सांगता. कित्याक म्हणलें जाल्यार मनुष्य जीवन आज आसा, फुडचे जन्म आमकां खंयचे मेळटले हे कोणीय सांगू शकना. आमी फुडचे जन्माचे सुद्दां आमी विचार करूंक जायना. आमकां आमच्या गुरून मार्गदर्शन केलां श्री राम जय राम जय जय राम हो जो कितें आमकां मंत्र दिल्लो आसा, हो मंत्र आमी सर्व भक्तवर्गान सर्वान ते आत्मीयतेन ते म्हणूंक जाय. हो वेद मंत्रच आसा, श्री राम जय जय राम हो वेद मंत्रच आसा. म्हणटाना जशें आमी वेद मंत्र म्हणटाना ब्राह्मणा कडल्यान आमी वेद मंत्राचें पठण करून घेवन अनुष्ठानादी हातून आमी जशें हें करून वता, एकाक वेळ ब्राह्मण मेळना जावं काही कारणा निमित्तान अडचणी निर्माण जाता, कांय वेळेक कशी कितें अडचण येता तें कळना, ताचेर सहज सुलभ एकच नाम म्हणलें जाल्यार श्री राम जय जय राम आनी आपल्या कुलदेवाचें नांव हें सुद्दां आपण सर्व भक्तवर्गान ते घेवंक जाय. हेच सांगचे विचार इतलेच की तुमी सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा. आमी तांकां गोकर्ण मठाधीशांक 550 वर्सां पूर्ण जाल्या निमित्तान आमी तांचे अभिनंदनय करता. तरुण आसा आणि तांचे मुखार बरेच विचार हे आसा, बरेच म्हणजे समाजाचे जे दृश्टीन तांचे वैयक्तीक काय ना, समाज जशे दोन्ही आमी यतिवर्यच आसा म्हणटाना एक समाजाचे बरेपणा खातीर जे कितें विचार हे आसता आपणा शिष्य वर्गान धर्माच्या मार्गाचेर चलूंक जाय, धर्मा पासून च्यूत जावंक जायना, परंपरा संस्कृती सांबाळूंक जाय. पिढी नवीन नवीन येत आसता, सर्व काही दिसान दीस बदलत आसता, जाल्यारय ते कितेंय जरी बदलत असले जाल्यारय आमी आमच्या मनाची जर स्थिरता जर आमी जर दवरूंक घेवंक जाय जाल्यार आपणाक ज्या गुरून आमकां जे मार्गदर्शन केल्लें आसा, एक मंत्र दिल्ले आसा, ते मंत्र मनान आमी आत्मसात करून घेवन ताजे नित्य जप आमी करूंक जाय की जेणे करून आपणाचें बरें जातलें, आपणा बरोबर इतरांचेंय बरें जातलें ही भावना मनान धारण करून जर ताणें योग्य रितीन जर अनुष्ठान जर केलें जाल्यार निश्चितच ताजें बरेंपण जाता आनी चित्तशुद्धी सुद्दां जाता. आनी जेन्ना चित्तशुद्धी जाता, बुद्धी शुद्धी जाता तेन्ना आपोआपच तो परमात्मा तो अनुग्रह आशिर्वाद करता. इतलें न्ही, आपली इच्छा आसूं अथवा नासूं तो मोक्ष सुद्दां प्राप्त करून दिता. अथवा मोक्षा खातीर म्हूण आमी तो विचार करचो न्ही, आपणा कडल्यान बरें जावचें आनी सर्वांचें बरें जावचें ही भावना मनान धरून जर चलयली जाल्यार निश्चितच बरें जाता. इतलें सांगून तुमी सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा. अशीच तुमकां सर्वांक धर्मान चलची सद्बुद्धी सद्विचार सत्प्रेरणा प्राप्त करून दिवन सर्वांचे उत्तर कल्याण जावं म्हणून आशिर्वाद करतात.